गमल्या त्यांना पकडल्या हैरा हैरा हैदो असे लाईन राजन राजन एक तर पुढे चल दोघं पुढे चल क्रॉस आजच्या या शेतकऱ्यांच्या कार्यक्रमात उपस्थित असलेले हांगासर मगोचे नेते प्रवीण भाई अल्लेकर आणि आमचे भावी उमेदवार असतली. आम्ही फाटले फावटीक या ज्या बाबू आजगावकाराक निवडून दिल्लो मगो पक्षाचो म्हणून निवडून दिल्लो. तेणे आमकां सांगलेले की मगो पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकरांचो पक्ष कुळमुडकारांचो पक्ष म्हणून सांगलेलो. जेद्या वक्तार सत्तेर येयलो विधानसभेन गेलो तेन्ना आपण म्हणलो आवाज उठयतलो कुळमुडकारांचेर आवाज विधानसभेन धाडटलो कुळमुडकारांचेर अन्याय जावपाक दिवचो ना म्हणून सांगले. आणि जेद्या वक्तार हे मोपा एअरपोर्टा खातीर लिंक रोडा खातीर ह्या शेतकारांची जमीन सगळी बाबू आजगावकारान आणि प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री ह्यो भाजप सरकारांची हडप केली. फाटल्या टायमाक तुमकां खबर आसतली की बाबू आजगावकारान आपलो पोलीस फोर्स वापरून तसे मुख्यमंत्र्यान पोलीस फोर्साचो गैरवापर करून या शेतकऱ्यांक भितर उडयले. आमच्या सारकेल्या गरीब अन्याय केले. यांच्या जाणट्यांनी नेणट्यांनी जी जमीन काबाड कष्ट करून सांबाळून दवरलेली हांगासर लोकांनी ऊस लायलो. ह्या ऊसाक पासून कारणीभूत हे भाजप सरकार आणि बाबूचो हात आसा ह्या ऊसाक आग लावपाक समर्थक. तर तुमकां खबर आसतली हो बाबू आजगावकार कसो शेतकऱ्यांचेर अन्याय करता तो. आता ताका विधानसभा निवडणूक येयली तशी ताका शेतकरी दिसतात गरीब दिसतात. वो काल कोरगांवान भाशण करता सरकार तुमच्या दारी कार्यक्रमान आपण तुमचो नोकर आसतलो सेवक आसतलो म्हणून कोरोना काळान हो उठलो आणि गांधी मार्केटान वचून लिपोवन बसलो. प्रत्येक फावटीक हो पेडणेकारांचेर अन्याय करता आणि आमचो विश्वासघात करता. तर अशा या बाबू आजगावकाराक हेच्या फुडें आनी हांगासर पेडण्यान आमी दवरपाचो न्हू ताका कळलेलें आसा. आनी चडूय हांव देवा कडेन मागता हात जोडून मागता की येता ते 22 तारखेक तो बाबू आजगावकर आणि आमचो दीपक प्रभू पावसकाराचे हायकोर्टांचे फायनल आसा. कोर्टान तो डिस्क्वॉलिफाय जाल्या पुरो कित्याक हो निवडणूक लढवट म्हाजें अशें मत आसा की फाटल्या पासून देवा कडेन मागता हो निवडणूक लडोवच्याच पयलीं घरा गेल्या पुरो. आनी म्हाका दिसता की हो 22 तारीख आदींच घरा वयतलो म्हणून. तुमकां खबर आसतली हो बाबू आजगावकारान मगो पक्षाचेर आनी हो पावसकारान फाटल्या फावटीक जो 12 वरां रातीर मगो पक्षाचेर दरोडो घातलो आनी भाजपान गेले. दरोडेखोर पासून टायम पळयता 12 जाल्या उपरांत 5 मिनटां फाटी फुडें टायम पळयता वायट टायम आसता म्हणटा. पण हेंच्यान तो पासून टायम पळयलो ना. ह्या मगो पक्षाचो
दरोडो घातलो आणि आमच्या शेतकऱ्यांचे दरोडो घालून हे भाजपान गेले आपल्या स्वार्था खातीर गेलो बाबू आजगावकार. अशा स्वार्थी बाबू आजगावकाराक मडगांवान धाडपाचो आमी आनी ताका हांगासर दवरपाचो. हे आम्ही हांगा इला की हांगा आमचे हे पळय हांगा सगळ्या शेतकऱ्यांनी जे फाटल्या फावटी ऊस जे हांगा लायल्ले त्या ऊसाचो आग कांड जाल्लो आसा हांगासर. आनी तो आग कांड जाल्या उपरांत तरी शेतकऱ्यांनी फाटी फुडें रावंक ना. दुसऱ्या दिसांनी तेंच्यांनी ते ऊसाचे सगळी मुनां बी काडून परत तेंच्यांनी आतां मूग लायलो. तुम्ही बघात दोळ्यान तेणें मूग लायलो. ते उद्दिश्ट कितें हांगा येवपाचें उद्दिश्ट एकच आसा की आमी आमचो जागो आजून पर्यंत सोडूंक ना आनी आमी सोडचे ना. जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत आमी लढाई लढतले. पुलीस फोर्स हाडून आमकां तुमी दाबूं शकना. शेतकऱ्यांक तुमी दाबूं शकना. शेतकऱ्यांचो विशय हा. शेतकरी म्हणजे आज सर्वसामान्य लोक म्हणजे हे शेतकऱ्यांनी तुमकां मतां घातलेले लोक. हे शेतकरी भायले न्हू, हे हांगा गोंयचे. ज्या लोकांनी तुका मतां घातले त्या लोकांक तूं असो पुलीस फोर्स हाडून तेचे ऊस कांड हांगासर अग्नी कांड केलो हो तुवें केलो. तरी पण लोकांनी दुसऱ्या दिसान आपले सगळे शेत पीक काडून सगळे ऊस पीक पाळा मुळां काडून तेच्यानी परत हे मूग लायल्ले आहा आनी आयज तुम्ही पळयात मूग परत उत्पन्न चालू केल्लें आहा. परत हांव परत एकदां सरकाराक मागता की हेंचेर जो अन्याय जाल्लो आहा तो तुमी खंय तरी तेंचो न्याय करपाची गरज आहा. आमी हांगा सोडचे ना. नाल्यार जर तुमी आमचे असो अन्याय आमकां दाबपाक प्रयत्न केलो जाल्यार येणाऱ्या 2022 इलेक्शन आहा त्या 22 इलेक्शनाक आमी तुमकां मुद्दो खातीर शिकयतले. आज आमी हांगा कित्याक मुद्दम इले कार्यक्रम झाला. आमच्या प्रवीण भाईन हो कार्यक्रम करपाक शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिला. हेचे पयलीं कोणाकोणाचे तरी सरकार इले कितलेशे आमदार झाले पण त्यांच्या लक्षात शेतकऱ्या बद्दल प्रेम भावना ही निर्माण जावंक ना. खरी म्हटल्यार आमचे प्रवीण आल्लेकर सरांच्या मनात शेतकऱ्या भितर कितें तरी प्रेम हो भावना आसा. तेका लागून हे खोरे जावं पिकास हो मेन ह्यो मुख्य घटक म्हटल्यार सुद्दां जाता की ह्यो मुख्य घटक आमकां जो शेतकरी वापरता तेचो तेंच्यांनी आयज शेतकऱ्यांक दिल्लो आसा आणि ह्यो पुरेपूर आमी लाभ घेतलेलो आहा. त्याच प्रमाणे ते गरिबीनसून वयर सरलेले आहात. तांकां गरिबी ही सांगपाची गरज ना. आज ते गरिबीनसून वयल्या पदार पावल्ले आसा. आज ते आमदार ना मंत्री ना तरी सुद्धा त्यांचे विचार इतके मोठे आसात. हे 40 आमदारांच्या तकलेन ना पूण त्यांचे आसात. हे त्यांची अभिनंदन करपासारखी गोष्ट आसा. आणि दुसरें म्हटल्यार आता येणाऱ्या काळान थोडे दीस उरल्या 1-2 म्हयने उरल्यात निवडणुका. तर आता कितलेशेच येतले. आदमी येतले, काँग्रेस येतले, सगळे पक्ष येतले. आमी ह्याव करता आनी त्याव करता अशें सांगतले. आश्वासनां पोकळ आश्वासनां येतले. हेका तुमी बळी पडचे न्हू. आयज एमजी पक्ष कित्याक बरो. आमी व्यक्ती म्हणून हेंका प्रवीण आल्लेकरांक वोटींग करतले. व्यक्तिमत्व तेंचे बरें आहा म्हणून. त्याच बरोबर मगो पक्षाकय महत्व आहा. कित्याक ते तुमकां डिटेल सांगता. शेतकरी भाव आहात. मेन मुख्य म्हटल्यार मगो पक्षान आमकां पयलीं घराचो अधिकार दिल्लो आसा. आयज आमी मठी म्हणटा, घर म्हणटात. तेचो अधिकार खरो म्हटल्यार आमकां मगो पक्षान दिला. इतर खंयच्याच पक्षान दिवंक ना. नाल्यार सांगचे म्हाका आतांच उत्तर दिवचे. तुमी हें करात पत्रकार भाव आतांच उत्तर दिवचे दिला जाल्यार. दुसरे शाळा शिक्षण आमी शिकल्यात, आमची भुरगीं शिकल्यात. हे खरें म्हटल्यार मगो पक्षान दिल्लें आसा. हांव चड उलयना. तुमकां सद्या त्रास जाल्लो म्हाकाय कळटा. चड उलयना हांव वेळ चड घेना. तर तुम्ही ह्याच्या पुढे सगळ्या लोकांनी आमच्या शेतकार भावांनी प्रवीण प्रभाकर आल्लेकर पूर्ण नाव घेता प्रवीण प्रभाकर आल्लेकर ह्यांका तुम्ही बहुमतान निवडून दिवचे. हांवें कायल खोरें आनी विकास दिल्लो आहा शेतकऱ्यांक लागून. आनी शेतकऱ्यांक लागून कितें न्याय मेळपाक लागून हांव सदांच फुडें आसतलो. आनी शेतकऱ्यांचेर हांगासर खूब अन्याय जाता. सद्या आयज ना म्हटल्यार 6 म्हयने जाले हांगासर लिंक रोड जाता. लिंक रोड टायमार हांगासर लोकांक सगळ्यांक हांगासर बाय फोर्स हांगा पुलीस हाडून तेंच्यांनी हांगा सर्वे केले लोकांक हांगासर भितर उडयले. शेतकऱ्यांक हांगासर भितर उडयतना हांवूय आहलो भितर हांगासर मोपाचे. जितले पळय शेतकाराचे न्याय जाता पळय अन्याय जाता पळय तो न्याय दिवपाक हांव फुडें आसतलो. आनी सदांच हांव शेतकऱ्यां वांगडा आसतलो. आनी शेतकऱ्यांक जाता तितले हांव फुडें बरे फॅसिलिटी दितलो. आनी तांकां तेंच्या बोल्सांतलो 1 रुपया मोडचो पडचो ना तितले हांव तांकां प्रॉमीस करता. जे पळय गव्हर्मेंटान कितें स्किमी आहात त्यो दितलो. प्लस म्हाज्या बोल्सांतसून घालून हांव शेतकऱ्यांक सगळ्यांक तेंची शेती लावपाक हांव तांकां हेल्प करतलो. इतलेंच म्हाजें. खरोखर मी तरी काळो दिन मानते ह्या शेतकाराक बघून
हळदीन मानून ह्या सरकारचो निषेध करता. येदा कदाचित परत गव्हर्मेंटान अन्याय करतो प्रयत्न केलो तो मी स्वतःहून तुमच्या समोर उभं रावतलो. आणि इलेक्शनचो काळ लागीं पावला. तुमचं पवित्र मत मोगो पक्षाक घाला, प्रवीण आल्लेकराक घाला, निवडून हाडा. आणि एक ठाम सांगता, जशी बळजबरीन तुमची जमीन बळकाट आयली, सरकार भाजप सोडून कोणाच आयल्या, ही जमीन ती कलमां लायली, सेक्शनां लायली, ती रद्द करचो प्रयत्न करून तुमच्या जमनीत तुमच्या ताब्यात मेळटले असे मी ग्वाही दिता. जय हिंद, जय भारत. एक जाऊया आणि प्रवीण आलेकर भाई निवडून हाडे आणि बाबू आजोबा मडगावात धाडूया. इतक्याच सांगते तुमचं आणि तुमचं भाषण काय करेन. तो बाबू थर्ड क्लास हा, बाबू थर्ड क्लास हा. बाबून खूप काय काय केलं, वाट लायली आसा आमच्या धारगड गावाची. शेता गेल्या तुमची, शेता गेल्ली हा, पाठत घातलेला हा, त्याचा काय अर्थच ना. आदल्या वर्सा माझी भाची सून त्याला मारून गेली, चपला काढली वाहण्या तोंड फोडून, त्याला तो पळालो बाबू आजगावकर. थर्ड क्लास नालायक मी सांगते, थर्ड क्लास. आता सो गावतात मी धरून बस, सगळी बायला त्याला लागलो करून मारू बसू. इतकी पॉवरफुल आमच्या अंगात जाणं. तो जर गावता त्याला आता सो मारतो नागडो करून. इतकं बाबू आजगावकर थर्ड क्लास. इतक्या सांगून माझं भाषण पुरे कर. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे भावी उमेदवार आदरणीय प्रवीणभाई हे धडाडीन काम करीत आसा. हे काम करीत वरता आसतना तेचेर तेंच्यांनी बारीक नजर दवरलेली आसा. सुरवात करतना तेंच्यांनी एक शिक्षणीक कार्यक्रम हातीन घेतले आणि पयलो जो कार्यक्रम जालो आमच्या पेडणे तालुक्यात, पेडणे मतदारसंघात, तो म्हणजे कोरगांवच्या जे 10वीचे भुरगे आणि 12वीचे भुरगे जे प्रथम क्रमांकान येयले, पयले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तेंच्यांनी एक शबासकीची थाप दिवन तेंचो सगळ्या भुरग्यांचो जवळजवळ 100 भुरग्यांचो सत्कार केलो. एक करता मिटींग घेतली. त्या टायमार आम्ही एमजी जातले आणि अजूनही आम्ही एमजी जाऊ. तो सोडून गेलो पण आम्ही थंयच उरले. तो सोडून गेलो पण आम्ही थंयच उरले. आम्ही त्याच्या वांगडा वताले ना. जे कोण आमचे थोडे वांगडा गेले पण आम्ही एमजी पक्षान जो कोडकर आसा त्या पक्षान तो ज्याचा गेलो त्याचा आम्ही त्याच्या मिटींग वताना थंयच आम्ही थंयच उरले. वायट दिसता कितें सांगपाचें म्हटल्यार जे आमकां तरी प्रॉमीस केल्ले ते सांगलेले आमकां की आपूण ते हेच्या फुडें लायटी ते 10वीचे ते काडटलो म्हणून ते काडटलो आणि 8वीच्या भुरग्या लोकांक आपूण हे करतलो कितें म्हणून ते पाणी अशें उडयत जाता आपूण बंद करतलो म्हणून. आयज ती गोश्ट आपूण एक तरफ आपूण करूंक ना. विधानसभेत आवाज करतलो आणि आपूण ते जे लायटमॅनांक जो 10वी पर्यंत भुरग्यांक जो कोर्स आहा 10वी पर्यंत शिक्षण लागता ते आपूण ती गरज ना म्हटलें आपूण ते 8वी पर्यंत हाडटा. कित्याक आमचे सगळे आमच्या पेडणे मतदारसंघात चड अजून पण दिखते लोक आसात थोडे 8वी शिकलेले आहा तांकां जॉब मेळटलो आसलो. पण हे तेंची जे उरलेले तेणी एक आज पर्यंत सिद्ध करून पावना. एक गोष्ट तेणी आज सिद्ध करून पावना. तेणी म्हटलेलें की आपूण भावाची झगडी लावचो ना म्हणून. आज परत तीच गोष्ट घडटा जी गोष्ट पयलीं घडलेली. भावाच्या भितून झगडी लायता, ह्या भावाची कंप्लेंट वता, त्या भाव फुडें काडटा आनी वचून पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट करता आणि पीए आहा तो मिनिस्टर जाल्लो तो पीए जाल्लो जाता. ही आज गोष्ट आसा म्हणून ही गोष्ट आज घडटा. आनी सगळ्यांक तुमकां खबर आहा एक भाव जो ज्ञानेश्वराक गड आहा आनी एक भाव बावडो तेजी आवय बायल काय म्हणटा, अरे बाबा तुजे भागणीक पडनाका, आमच्या फॅमिलीक भाव ज्ञानेश्वर अरेस्ट करता म्हणून कशी गोष्ट घडटा. म्हणजे खंय तरी वातावरण भयभीत वातावरण जाल्लें आसा. सो हांव म्हाका कडेन मागता की आमी ह्या फावटी एक परत आतां बाबून आमची 4 फावटी सेवा केल्ली आहा पुरो. तेका आतां तेजी वेवस्थीत सेवा करून आमकां काही म्हणपाक धाडपाची गरज आहा. सगळ्यांनी आमी कितें रावया आनी नेवो आसा आनी उरल्यार कितें आहा धारगो जो आहा जर आमकां लायट ना जाल्यार तेका लायट नासतली, जर आमकां उदीक ना तेका उदीक नासतलें. तेका कळटलें स्थानीक आहा ज्या गोष्टीक आमकां प्रॉब्लम जातलो. आतां रोडाचे विशय रोड तो आमचो हो रोड जो त्या रोडान वयतलो आमचो रोड तेजो रोड सारको जाल्यार आमचो रोड सारको ना. तेजी बायल जरी म्हटलें हेका अरे बाबा काय तूं आमदार थंय कितें काय म्हणटा आमकां लायट ना उदीक ना. सो ही गोष्ट कित्याक जो मनीस हांगा रावता तोच मनीस हांगा समजावंक शकता की आमचे मूलभूत समस्या कितें आहा. सो सगळो म्हणा आमी हेका शकता हो येयलो आमचे कडेन येयलो तेन्ना आमी हांवें तेका सांगलें तूं जर हांगा रावपाक येता जाल्यार आमी तुका समजूंक तयार आहा. नाल्यार आमी ना. कित्याक बरा प्रत्येक फावटी म्हणल्यार आमकां बाबा हांगासून गाडयो वयता आनी सगळे
वास्को वयता मडगांव वयता आनी हांगा म्हणल्यार आसता कांयच पावना लोकांक कांय लोकांचे पावसाळ्यात प्रत्येक पावसाळ्यात लोकांक 5-5, 8-8 दीस उदीक नासता, लायट नासता प्रत्येक पावसाळ्यात. आतां साधनाचो प्रोजेक्ट प्रत्येक फावटी पंप कसो हाडटा. सदीत रावप हें आमचें कर्तव्य आहा आनी ते भावनेनच हांव हांगा आयिल्लो. आमी सगळे आमच्या जर वाड्याचें कितें बरें जाता, आमच्या गांवांच्या लोकांचें बरें जाता जाल्यार आमी कसलोय पक्ष आसूं किंवां आमच्यान मतभेद आसूं थंय आमी एक जावपाची गरज आसा आनी त्या भावनेन आयज आमी हांगा जमा जाल्ले. प्रवीण भाई जो आमचो आसा पळय ताका खूब पयलींच्यान वळखता, जवळ जवळ आतां 1 वर्स 2 वर्सां जालीं. कायद्याच्या दृश्टीन आमचे खंय तरी डिस्कशन जाता, खंय तरी हेल्प करपाची आमची जी हें आसा तें काम हांव करता. तेंचें कितें आसल्यार कोर्टाचें आसूं बी आनी पुलिशेचें आसा जाल्यार म्हाका सांगतात ते त्या दृश्टीन आमचे खंय तरी संबंद येयले. हांवें ताका पळयलां की तेची काम करपाची पद्दत, बारीकल्या बारीक लोकां बरोबर वचप, कोणाची कितें समस्या आहा तें करप आनी लोकांक मार्गदर्शन करप, कितें कोणते प्रॉब्लेम आहा ते करप. थंय तो टायम दिना, आपल्या कडेन जाता जाल्यार जाता म्हणून सांगता, जायना. खुबश्या आमी पेडण्यान आसल्या कारणान आमकां मतदारसंघाची म्हायती आसा, रिपोर्ट येता की खूब कडेन तांकां भरपूर असो फाटिंबो मेळटा आनी अख्ख्या मतदारसंघांतल्या लोकांक आयज तरी हेल्प केल्लो जो आपल्या स्वताच्या पदरचे पयशे म्हणटात तशें खर्च करून दिना. कोण नाका, आमदार ना, मंत्री ना, कोण ना, पूण जे स्वताची कमाई आहा, स्वता कडेन जो पयसो आहा तो थोडा लोकां खातीर मोडाप ही तेच्या भावनेन काम करता आनी ताका लागून आयज लोक ताका उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दिता. तुकारामान सांगला त्या प्रमाणे आमी पळयले खुबशे आमदार मंत्री फाटले फावटी कालचे असेंब्लीचे इलेक्शन जाले ते आमच्या फाटल्यान ती मिटींग जाली, ते बाबू आजोळकाराची फटींग मनीस ते फटींग उडोवप, इलेक्शनाच्या टायमार येवप, बायलेक घेवन येवप, भुरग्यांक घेवन येवप, चेडवाक घेवन येवप, जावयांक घेवन येवप आनी भावांक घेवन येवप आनी तुमकां मतां मागता घरा कडेन येवन सगळीं जाणां पांया पडटले तुमी मतां घातल्यात ताका. तेच्या उपरांत येयली तेची बायल येयली, तेचे भाव येयले, तेचे भुरगे येयले, तेचे जावं येयलो, तेचो चेडू येयलो. ह्या 4.5 वर्सांत एक दीस तुमच्या दाराक येयली ती विचारपाक तुमकां बाबा तुमचे कितें प्रश्न आहा काय म्हणून. येवंक ना, काम जालां गेलो तो, मतां दिली तुमी गेलो. आयज तेन्ना सांगतालो थंय तेणी तुमकां सांगलें की आपूण प्रत्येक घरान नोकरी दितलो म्हणून. थंय ते फाटल्यान मिटींग जाल्ली तेन्ना सांगलें की प्रत्येक घरान नोकरी दितलो म्हणून. आमच्या सगळ्या लोकांनी ताळयो मारले, खूश जाले लोक. खंय कोणाक नोकरी आहा? आयज आमकां फुडें फ्युचर आहा, एअरपोर्टा सारको व्हडलो प्रोजेक्ट येता, आयुश हॉस्पिटला सारके येता, कॅसिनो सारके प्रोजेक्ट येता. ताका लागून परवा शेतकरी ह्या नात्यान हांगासर येयलो ते राजन मांद्रेकरानूच पयलीं म्हटलें की हांव शेतकरी. तुमकां खबर आसतली की हांगासरले जे शेतकरी आहात तांकां हांगासर शांतादुर्गेच्या देवळा कडेन शेत आसा, थंयसरूय म्हाका शेत आसा आनी हांव 14 वर्साचो आसतना म्हाजो बापूय पिड्यार थंय पासून जे शेत करूं ते अजून पर्यंत करता. म्हाका पप्पा नांगर सगळें खबर आसा आनी हांगासरले शेतकरी म्हाका सगळे वळखता. नागरी गेले आमी फाटल्या फावट साहित्य वाडपाक थंयसर म्हाका म्हणपाक लागले, हांवें म्हणपाक लागलें हो व्हडलो शेतकरी म्हणपाक लागलो. तर हांवें तांकां सांगलें की हांव 14 वर्सां आमच्या परिस्थिती हांगासर कितें आसली की कोणाक सांगपाची गरज ना की हांव एक बोकडी घेवन धंदो करपी येयल्ले आनी आबा धंद्याक हांव कासार वयर बोकडी विकून धंदो करून वयर सरपी आनी अजून पर्यंत म्हाजे कडेन कितें आसा कितें ना तें सगळ्यांक खबर आसा. तें हांव जास्त सांगना. आनी सांगपाची गोश्ट म्हणजे अशी आहा की आतां हेणी तुकारामानूय सांगलेलें आसा आनी आमच्या मुरारीनूय सांगलेलें आसा की नोकऱ्यो सरकारी नोकऱ्योच्याच फाटी न लागता की आपूण एक प्रवीण भाईचो इंडस्ट्रीज हाडल्यो आनी कितें बऱ्यो गोश्टी हाडल्यो थंयसरूय नोकरी करूं शकता, बिजनेस करूं शकता. दुसरी गोश्ट मुरारीन सांगलेली आसा, हो जो आमदार आसा बाबू आजगांवकार तो काबाड कश्ट करून खाणाऱ्याक पासून शेतकऱ्याक खावपाक दिना. आतां पळय दशरथाचे टँकर आसात, म्हाजेय टँकर आसात, हेची जायरी सभा परस कडेन जाली, 5 टँकर हांवें उदी व्हरून ताका फुकट घातली. म्हाका वयर काडपाचे प्रश्न ना, पण एक विशय येयलो, हांव सदी वटेन करना पण दशरथाचो टँकर घालता ते तेच्या हेचेर 200 रुपया 300 रुपया कमिशन घाताले. हांवें म्हटलें आमी कित्याक कमिशन घालूंक खावय, हांवें आजून पासून एक्टीव घालूंक ना. जे आतां सुरवातीक मोपा एअरपोर्टाचे हे जाले हेरींग बी जाल्ले तेन्ना हांव उदीक घालतालो आनी तेन्ना हांवें स्वता पयल्यान
बाबू आजगावकर जो आज काल शेतकऱ्या कोरगांव येयला आनी सांगता थंयसर सरकार तुमच्या दारी शेम्याच्या आडवणची त्यांनी 2 दारां बंद करी आसतना दारांय मोडली, घरां मोडली आनी घरांतले सामान बिमान अशें चराचर मोडून खाक केले. बाबू आजगावकाराक तेन्ना कळनासले, ते बी शेम्याच्या आडवणची ती 2 घरां मोडली आनी ती आमचेच भाव भयणां ती. आतां तूं येयला आनी सांगता काल हितून सांगता तो कोरगांवां शेतकरी आमच्या सरकार तुमच्या दारी कार्यक्रम नाही जास्त पळोवंक ना प्रोग्राम हे मोबायलाचेर थोडेच पळयला. रेंववाले म्हणटा तर धंदो करा सीएमाक सांगता कितें तरी कर तांकां आतां नाजाल्यार हे भुरगे वायट मार्गार वयतले. हांव म्हणटा आतां सुक्या कुंडान जो कॅसिनो हाडला तो कितें वायट मार्गार वचपाकूच हाडला. म्हणजे थंय रेंव बंद पडली काय तुमी थंय वचून कॅसिनोन खेळा आनी तुमी वायट मार्गाचेर चला. मोपा एअरपोर्ट जावपाक जावप म्हणून कोलवाळ पुला कडेन आडवो न्हिदलो रस्त्यार, आमी आसले तेच्या कडेन आडवो न्हिदपाक. आतां तो सांगता वशाल बागान जेच्या वक्तार हे आमचे पयलीं PDAन घातली ती जागा. आमी ग्रामसभेक सगळ्यांनी आमी ओपोज केलो PDA काडा. PDA काडिना हो, कित्याक हो जो प्रोजेक्ट आसलो कॅसिनोचो तो ताका हाडपाक जावलो म्हणून ती वशाल बाग PDAन घातली. आनी आतां सांगता तो आपल्याक सीएमान आनी विश्वजीत राणेन तो प्रोजेक्ट हाडला. गेले काही जावं हांगासर पेडण्यान येयल्लो. पेडण्यान येवन खुबशे हांवें हांगासर पळयले. पेडण्यान जेन्ना पेडण्यान हांव पयलीं येयलो तेन्ना म्हाका सांगलेलें कितें तूं पेडण्यान हांगासर स्थानीक जावन म्हणून आनी आयज हांव धारगळे रावपाक येयल्लो. धारगळे रावन तेंचे हांवें प्रॉमीस कितें केल्लें पळय तें फुलफील केल्लें आसा. आनी हांवें खुबशे भोंवन हांगासर पेडण्यान पळयले. खुबशी गरिबी आहा हांगासर आनी हांगासर लोकांक खुबशे नोकऱ्यो ना. ताका लागून खूब दूख दिसता म्हाका. ना म्हटल्यार आतां 20 वर्सां जालीं हो हांगासर राज्य करता हो आमचो बाबू आजगांवकर. 20 वर्सां हेणी कितें करून दाखयलें हांगासर. फकत आपली पोटां भरपाकूच रावलो तो हांगासर. आतां तेणी एअरपोर्ट हाडलो तो आतां लोकांक सांगूंक भोंवता कित्याक आपूण सगळ्यांक एअरपोर्टार कामाक लायतलो. म्हाका तेणी एकूच सांगो न्ही एअरपोर्टार तूं विदावट तुजें कितें हें नासतना तूं कामाक कसो लावंक शकता. तांकां एक्सपिरियन्स नासतना भुरग्यांक कामाक कसो लावंक शकता. जेन्ना तूं एअरपोर्टार कामाक लायतलो तेन्ना थंयसर भुरग्यांक एक्सपिरियन्स आसूंक जाय. तूं ट्रेनींग दिवंक जाय. जेन्ना तूं ट्रेनींग दितलो तेन्नाच तूं भुरग्यांक ते एअरपोर्टार कामाक लावंक शकता. अजून पासून हेंच्यांनी ट्रेनींग हांगासर स्टार्ट करूंक ना. हे लोकांच्या दोळ्यांत धूल घालतात. हेंच्यांनी पयलीं ट्रेनींग स्टार्ट करची आनी मागीर सांगचें आमी भुरग्यांक हांगासर जॉबाक लायतले म्हणून. हे अशें अजून पासून करिना. म्हाजें तुमकां एक प्रॉमीस आहा जेन्ना हांव येयलो निवडून जाल्यार पयलीं हांव भुरग्यांक ट्रेनिंगाक पयलीं रेडी करतलो. भुरग्यांक पयलीं रेडी करून मागीर भुरग्यांक कामाक जॉबाक लावप तशें आसता. एखादो प्रोसेस काय खबरच ना. अजुनूय गोवोरमेंटान कितें तेजी हें दखल अजून घेवंक ना. तशेंच आयज ना म्हणल्यार आमचे शेतकरी कितले आहा. शेतकऱ्यांक लागून हेणी कितें केलां हांगासर कितें केलां तें तेणी दाखोवचें. आयज हे शेतकरी आपल्या स्वताच्या पांयार हें करून हे आपल्या भुरग्या बाळांचे पोट जगयता. हे शेतकऱ्यांक लागून गोवोरमेंटा कडसून कितेंच हेल्प ना. आतां ना म्हटल्यार इब्राहिमपूर तेन्ना पूर येयल्लो तेन्ना शेतकारांनी सगळेच तेंचे ना म्हटल्यार केळमे नश्ट जाले, तशी शेती नश्ट जाले. गोवोरमेंटाचे लोक हे येतात फकत ती फॉर्मां भरून व्हरान ते हांगासर फायली दवरतात 2-2, 3-3 वर्सां. पूण ते गोवोरमेंट अजून पासून तांकां ते फायली तेंचे भायर काडून तांकां ते पयशे पावोकूच ना. त्या गरीब लोकांक हांवें हेल्प केल्लो आहा म्हाजे स्वताचे पयशे दिवन तांकां. कित्याक म्हाका खबर आहा गरीब लोक म्हणजे कितें ती. कित्याक हांव त्याच गरिबांसून हांव वयर येयल्लो आसा. ताका लागून गरिबाची जाण म्हाका खूब खबर आहा. ताका लागून म्हाका गरिबांसूनच लोकांक जे पळय कोण गरीब आहा पळय तेजें कितें पळय हें तें म्हाका खबर आहा. दूख कितें खबर आहा.